उभी राहूया. पवित्र कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंस पिलाताका काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासनाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. बसुया. ह्या आख्या तेरसान आमी जायतीं जाणां वेगवेगळे तरेन पिडा अणभवतात. ह्या वेळार तांचे खातीर आमी मागुया ही तांचे पिडेन तांकां पेकोवणी मेळूंक आनी जांची पिडा बरी जायना तांकां जिवितांतले कोश्ट सोंसूंक मारयेचे विणवणेंत ह्या तेरसांतल्यान कृपा सगळ्यांक मागून घेवया. आमी नियाळुया ऑर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. म्हजे वाटेन बसल्यान ती आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदोव आणि सुदोव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदोव आणि सुदोव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदोव आणि सुदोव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदोव आणि सुदोव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदोव आणि सुदोव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ मुच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार आत्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातोस 40 दिसांनी पोरजोळीत जावन स्वर्गार चडलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझ्या ताईसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जिसू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गारात्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयलो पवित्र आत्म्याक सेनेकाल मुळेले स्वातीर जुई आंकवार मरी आनी आपोस्ल आसले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जिसू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गारात्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोम जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरयेक साबार वस्तांनी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुरपेन बोलोले सोर्बेस पोर तुझ्या थायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सुदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार आत्म्याक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर पवित्र तितवेन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा अस्तरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गारात्म्यांक भोग करून तुका गरज आसतल्यांक उबी रावया. नमान राणये काकुतीचे माये तुज घे आमचें जिवीत अमृतांनी बरवसो आमी पदेशी वेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या कोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थांव. आमचे दयाळ शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूच कोणवली दुलो बकवार मरये या पदेसा उपरांत तुजो पूज जेसू आमकां दाखय. भाग्यवत देवाची माई आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. भोव सर्गीच्या दयाळ बापा वेगवेगळे पिडे शिडेंत आमी आसाव असले पिडे शिडा तुज्या हातान आमी घालता. या तेरसांतल्यान आमची पिडा तुका आमी भेटयल्या आमचे दूख आमी तुका समर्पिलां. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे पिडे वेळार आमच्या कोश्टा वेळार तुजो सांगात आमकां दी. हे आमी मागणें कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. मिसांत वांटो घेवंक तयार करुया. Sota au ko dola
कितें करचें दोनयाची रुजपात येवन रावचें संकोश्टांनी तुका कोतीन सोदता तुका कुशलपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो पेकोवणेच्या संस्कारांत आमी वांटो घेता वेगवेगळ्यो आमच्यो पिडा शिडा आनी असल्या वेळार देव आमकां पिकयता पेकोवणेचे जोरेसोरशी वचुया पेकोवणी अणभवून जेजूक गोवायकी दिवया हो आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय मनान धरून दर दिसा जेजू दितली पेकोवणी घेवंक आमकां आयते म्हण आनी जिविताची नवसरणी करूंक कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया जायते पावटी जेजू सोरशी येवंक आमी चुकल्या जेजू आमकां पेकयता जेजू आमकां सोडयता हें मनान धरूंक आनी मनान बाळगून जिवंक जायते पावटी आमी फाटीं उरल्या असले आनी हेर चुकीची दूख धरुया देवा लागीं बोगसणे मागुया काळजांत हांव दूख दवरतोल्या बोगसणे दिवच्याक तुका देवा बापान धाडला सोम्या काकळूत खोर तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकळूत खोर आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सोम्या काकळूत खोर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया आमकां जाय त्या वेळार जेजू लागीं मागुया आमच्या जिवितान आसा ती पिडा कोस्ट आडकोडी जेजूच्या हातान घालुया जेजूक पदवी आसा आमकां पेकोवंक जेजू लागीं मागुया जायतीं जाणां कॅन्सराचे पिडेंत आसात तांचो उगडास करुया तांचे खातीर मागुया जायतीं जाणां कोरोनाची पिडा सोंसतात तांचो उगडास करुया तांकां पेकोवणी मागुया सोर बलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमचे कोस्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचे म्हत्व आमकां उगडून दाखयलां पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक दुखीन आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक मुन्याच्या पुस्तका वेले वाचप एक सुगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतया परस व्हरते तिचे मोल
तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ते ओस्तोरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवट्याशी तिच्यो कोडण्यो तिची वाखाणणी करूं दिवं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफळ दाकाची वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवतीन जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नात्रा पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. बागियोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांव तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोलें निसंटण तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. बाबा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच हेरा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे सवे रावात
आनी हांवूय तुमचे सोवें रावता. जो म्हजे सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांवें रावला तो सुबाम फळां दिता. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आचे उपरांत जुदेवाची परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमाक शेळयाचे तोळे लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्रे भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तारांगां आसात. थंय कुड्डे, थोंटे, आरेन पडलोले असले खूब पिडेवंत पडलोले आसले. सगळें उदक आलताले म्हूण रावताले. सर्वेस्पराचो दूत केदना केदना तोळयेन देंवतालो आनी उदक आलतोच जो कोण पयलो उदकान देंवतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. तूं एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जाय तो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तोळयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हळें, उठ, आतरूण पयलो भितर घे आनी वच. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपले आतरूण उखलून चलूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भयणी भावांनो, हे पावटी इस्टराचे मीस आमी करूंक ना. लोकां बरोबर पॅन्डेमीक आसलें, मीस करूंक तुमचे बरोबर जायनासलें. ह्या दिसा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा दिसा आमी आजमेत कोत्ताले आनी जाय तो लोक आजमेत वतालो. एकली बायल आयली, फादर म्हाका आजमेत जाय आसले. आजमेत आमचे लागीं ना आनी आजमेत दिवंक जायना. हांवें म्हळें, तूं उदक घेवन यो, हांव तुका बेसांव घालून आजमेत करून दिता. आनी ह्योच तरी व्हडली बॉटल घेवन आयली 5 लिटराची. एक न्हू, ताका लागून व्हडली म्हणल्यार 2 घेवन आयली. हांवें म्हळें, इतलें आजमेत जाय? फादर म्हणूंक लागली, आमी घरांत सदांच आजमेत पिता. भुरगीं घरांतली भायर सरून येता आसतना आजमेत पितात. घोव पिता, हांव पिता. घरांत भायर सोदता आसतना पिता, वावराक वेता आसतना पिता. हे भाशेन आमी आजमेताचो वापर करता. बेश्टेच पिना फादर आमी. संवय केल्या म्हणूय पूण आमी स्वत मानता. आजमेताक पदवी आसा, पवित्र उदकाक पदवी आसा. आमकां सोडूंक, आमकां नितळ करूंक, आमकां पेकोवंक देखून आमी आजमेत पियेता. मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र उदकाक पदवी आसा. आमकां नितळ करूंक पवित्र उदकाक पदवी आसा. वायट पुसून काडूंक
पवित्र उदकाक पदवी आसा आमकां वायटांतली धुवन काडूंक. आनी तीच ती वस्तोरी सांगूंक सोदताली पवित्र आजमेता वरवीं पवित्र उदका वरवीं आमकां घोटाय मेळटा. ती जावन आसा जेजूची जिवी जोर जी आमी आमच्या जिवितान घेता आमच्या जिविताची राखण करचे खातीर. देखून पवित्र उदक आजमेत आमी वेगवेगळे तरेन वापरता. आमच्या जल्मान पवित्र उदक करून आमी बावतिजम घेता. इगोर्जेन भितर सोदता आनी भायर सोदता आसतना आमी आजमेत लायता. पूण आतां आजमेत आमी दवरूंक जायना. पिडेंत आसाय पिडेस्ताची संस्कारिणी दितात आजमेताचो वापर करतात. प्राचिताची रीत आमी आजमेत वापरून करूंक जाता. आमच्या मरणा वेळार आजमेत मारतात आमच्यो कुडी पवित्र करूंक. आमच्या घरांचेर इस्टरा दिसा आमी आशिर्वाद घालता पवित्र उदकाचो. आमचे कुटुंब आमी नवसरता पवित्र करता पवित्र आजमेता वरवीं. हे तरेन वेगवेगळे तरेन पवित्र उदक आमी आमचेर घेता. कित्याक आमी सोत मानता पवित्र उदकाक पदवी आसा. पवित्र उदक जिवी जोर. ते जिवे जोरी वरवीं आमचें जिवीत सुफळ जाता. मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उक्ती केली जाल्यार उदका वरवीं जिवीत मेळ्ळां आनी उदका वरवीं मरण आयलां पवित्र पुस्तक सांगता. थोड्यो वस्तू आमी थोड्यो घडण्यो आमी पवित्र पुस्तकांतल्यो नियाळुया आनी कशे तरेन पवित्र उदक जावन आसा जिवी जोर ही आमी पळोवया. उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्याच आवेस्वरान दुसरे वळीन आमकां मेळटा पृथ्वेक आकार नासलो, समदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदकाचेर झपय मारताली उदकाचे वयर आसलेली. सुरवातीक तावन उदकाचेर देवाची शक्ती आसलेली. उदकान देवाची शक्ती आसा. सुटकेचे उत्पत्तीचे पुस्तक पयलो आविस्वरांतूच दुसरे वळीन आमकां मेळटा. उदकाक शक्ती आसा आनी देवाची शक्ती उदकाचेर आसा. दुसरे सुवातेर राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 5व्या आविस्वरांत पयले आनी 14वे वळींत आमकां अशें मेळटा. नामान ह्या मनशाची खबर आसा आनी हो नामान जावन आसलो सेनापती व्हडलो. ताका कोड फुटलोले आंगाक ताच्या. कितले दोतोर केले, कितले वय जाळले, वखदां लायलीं आनी तो म्हणटा ताका पेकोवणी मेळूंक ना. पूण तो इलिशा प्रवाद्या लागीं वेता आनी इलिशा प्रवाद ताका सांगता तूं वच आनी उदकान 7 पावटी ना. मोगाच्या भयणी भावांनो, 7 पावटी उदकान नाल्या उपरांत ताची आंग पवित्र पुस्तक म्हणटा भुरग्याच्या आंगा भाशेन जालें. इतलें सॉफ्ट जालें. उदकाक पदवी आसा पेकोवणी दिवंक. उदकाची जोरी सोरशी वचुया. तिसरें उदाहरण, उदक नपयत करता जें कितें वायट आसा पळय तें. उदकाक पदवी आसा वायट धुवन काडूंक. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 6व्या आविस्वरान 17वे वळींत बुट्टेची खबर मेळ्ळ्या. ही बुट्टी येता आनी जी कोण वायट मनशां आसलेलीं देवाची येवजणे प्रमाणे मांडावळी प्रमाणे जेन आसलेलीं तांकां हें उदक धुवन काडटा, नपयत करता, तांचो नाश करता. फकत ओड्यान आसलेलीं आमी म्हणटा आर्क ऑफ नोआ तातूंत आसलेलीं ती सेव जातात. उरलेलीं उदका वरवीं मरून वेतात. उदक वायट्यांक धुवन काडटा. सुटकेच्या पुस्तकान 14व्या आविस्वरांत आनी 15व्या आविस्वरांत तांबड्या दर्यांतल्यान इस्रायल प्रजा प्रवेश करता आनी ती गेल्या उपरांत फारोवाचे जेन्ना मनीस भितर सोदतात हे उदक तांकां धुवन उडयता, तांचो नाश करता. उदकाक पदवी आसा वायट धुवन उडोवंक, वायटाचो नाश करूंक. मोगाच्या भयणी बाबांनो, नव्या करारांत आमी भितर सरलीं जाल्यार उदकाचो वापर तेच भाशेन केल्लो आसा. उदक जावन आसा पेकोवणीची खुणां. उदका वरवीं पेकोवणी मेळ्ळोली आमी पळयता. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत
चवथ्या विस्वरान पयले वळीन आमकां खबर मेळटा जेजू आनी सामरितकार वस्तोरी पातकी वस्तोरी ती उदक भरूंक बांयचेर आयलोली जेजू तिचे लागीं उलयता जेजू तिचे लागीं संवाद करून तिच्या जिवितान भितर सोदता आनी ती आपलें जिवीत जेजूक ओंपता जेजूक सांगता बांयचेर उदक भरून आयलोली पूण जेजू तिका जिविताचें उदक दिता आनी ती आपली आयदनां थंयसरूच सांडून धांवून धांवून घरा वेता कित्याक तिका जिविताचें उदक मेळ्ळें ती धांवून धांवून घरा वेता जेजूक परगटूंक म्हाका मेसाया मेळ्ळा म्हूण सांगूंक सगळ्याक ती भोंवता जिविताचें उदक जेजू दिता आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां पवित्र पुस्तक म्हणटा हो मनीस 30 आनी 8 वर्सां पिडेंत आसलेलो पळयात किती व्हडली ताची पिरा सुमार 8 वर्सां ताच्या जिविताची पिडेंत आसलेलो आनी हो मनीस शेळयाचे तळये सुरशी म्हणजे शेळयो जंय उदक पितालीन जंय शेळयांक न्हावूंक घालतालीन थंयसर हो मनीस पडलेलो आसलो कित्याक ते तळयेन जेन्ना देवाचो आत्मो देंवतालो ते उदक घालताले आनी जी कोण पयलीं हे तळयेन देंवतालीं तांकां पेकोवणी मेळटाली पवित्र पुस्तक सांगता आनी हो मनीस रावतालो कोण आपणाक हे तळयेन घालीत मोगाच्या भयणी भावानू हे तळयेक म्हणटाली शेळयांची तळी म्हणजे जंयसर शेळयो येताल्यो मोगाच्या भयणी भावानू हांगासर एक बरी इमेज तयार जाता जेजू गवली आनी पिडेंत आसलोली 30 आनी 8 वर्सां पिडेंत आसलोली शेळी थंय आसा आनी जेजू गवळी कसो हे पिडेक ह्या पिडेवंताक हे शेळयेक पेकोवणी दिता जेजू म्हणटा तुका पेकोवणी जायी तूं बरो जावंक सोदताय आनी तो मनीस म्हणटा म्हाका कोणूच ना ह्या उदकान घालूंक त्या मनशान केन्नाच होप सोडूंक ना जेजू हांव बरोच जायना म्हणूंक ना पूण तो म्हणटा म्हाका कोणूच ना ह्या उदकान घालूंक म्हणजे ताका होप आसा बरवसो आसा हांव बरो जातलो एक दीस ह्या उदकान देंवन आनी जेजू जावन आसा जिविताचें उदक आतां तळयेन देंवपाची गरज ना जिविताची जोर ताचे मुखार उबी आसा आनी हे जिविताचे जोरींतलें जेजू उदक ताचेर घालता आनी म्हणटा तुजें आतरून घे आनी वच आनी तो मनीस वेता पिकोवणी मेळटा मोगाच्या भयणी बाबानू जेजू जावन आसा जिविताची जोर नव्या कोरारांत आनी जेजू ही जिविताची जोर दर एका मनशाक वाडटा कितली पिडेवंत जेजू हरशीं येतालीं कितली पिडेवून जेजूच्या पांयां सुरशी पडटालीं सायबा आमकां धुवन काड आमकां वाटाय आमकां नितळ कर आमकां पेकोवणी दी आमकां उजवाड दी आमकां चलू शिकोर आनी जेजू जिविताची जोर जिवें उदक तांकां दिता मोगाच्या भयणी भावानू पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू कुर्सार मेलो तेन्ना ताचे कुडींतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलें ही जावन आसा सासनाच्या जिविताची व्हांवती जोर तोच जेजू हे विधीचेर दर दिसा मिसाच्या बलिदानान येता आनी आमकां सगळ्यांक हे जिवे जोरे सोरशियोंक कितले पावटी भाग मेळटा मोगाच्या भयणी भावानू हे जोरी सोरशी दर दिसा आमी येवपाची गरज जेजू जिविताची जोर आमकां पेकोवणी दिता जाल्यार आमचो जबाब हे जोरी सोरशी वचूंक जिवितान पेकोवणी घेवंक जिवीत नवसरूंक आनी जिवितांतल्यान गोवाय जावंक कितें आमी करुया 3 सादे वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता पयले सुवातेर सांगला ते भाशेन मीस हे जिवे जोरी इतली आनी पवित्र जोर खंयसरूच मेळची ना आनी कितेंच ना मोगाच्या भयणी बाबानू जितले पावटी आमी जेजूक शेवता उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं तितले पावटी आमच्या कुडींतल्यान जिवी जोर फुटूंक जाय कित्याक ताची कुडींतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलां त्याच रोगतान आनी उदकान ताणें आमकां धुवन काडल्यान त्याच रोगतान आनी उदकान देव आमकां पोसता जाल्यार हेंच रगत हेंच उदक आमच्या जिवितान घेवन आमचें जिवीत आमी पवित्र करूंक जाय देखून ह्या पवित्र जोरींत दर दिसा उदक पिवंक आमचें जिवीत जिवाळ करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय दुसरे सुवातेर पवित्र उदक आजमेत ते जावन आसा अमृत जिविताचें जायते पावटी जायते जाणां सत मानिनात पवित्र उदकाक शक्ती आसा म्हूण हांवें तुमकां ती पयली खुणा सांगलोली ती ओस्तोरेची जिविताची कथा
ती म्हणटाली उदका वरवीं जिवीत मेळटा. ती अस्तोरीच न्हय मोगाच्या भयणी भावांनो, जायत्या जाणांनी म्हाका सांगलां आजमेता वरवीं घोटाय मेळटा. जायते फावटी घरांत भिरांत दिसता तेन्ना लेगून आजमेत मात्ता हांव तेन्ना लेगून आमकां इल्ली पेकोवणी मेळटा, घोटसाण मेळटा. धाडोस जाता आमचे काळीज जिविताक फुडो करूंक. जायत्या जाणांनी सांगलेलें आसा. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान आमी अणभवलेलें आसतलें जिविताचें उदक, जिवें उदक आमी पिवुया, दुसऱ्यांक दिवुया आनी जायते फावटी दुसऱ्या वस्तूचेर घराचेर मारून आमचें घर पवित्र करुया. आनी तिसरी सुवातेर पेकोवणेचें तेल जावन आसा आनीक एक वावती जोर. कित्याक हांगासर सांगूंक सोदता पेकोवणेच्या तेला विशीं. जायते फावटी आमी सोतेसांव लायता आसतना केन्ना येतात जेजूची पेकोवणी सोदूंक. फाल्यां मोत्तलो गाय तेन्ना उठून येतात. पिडेंत आसा, गंभीर पिडा आसा, आमी येवंक जाय ही पेकोवणी घेवंक, ही पेकोवणी मागूंक. पेकोवणेचो संस्कार मरणाचो संस्कार न्हय. हांव सारकी मोत्तां जाल्यार दिता तो न्हय, पूण पेकोवणेचो संस्कार मरणाची भिरांत आसा जाल्यार, ओ मरपाची पॉसिबिलिटी आसा जाल्यार, ओ गंभीर पिडेंत आसा जाल्यार कितलेय फावटी आमी घेवंक जाता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो संस्कार घेवंक फाटीं सरचें न्हय. हो संस्कार घेतलो फाल्यां आमी मरतलीं न्हय. ह्या संस्कारा वरवीं जायतीं अजापां विस्मितां जिवितान घडलेलीं आसात. जायत्या मनशांक पेकोवणी मेळ्ळेली आसा. कित्याक पाद्री दिता म्हूण न्हय, पाद्री बेकार आसा म्हूण न्हय, पूण ह्या संस्कारा वरवीं खेरीत देव ह्या तेला वरवीं आपल्या जिविताची जोर, कुरपेची जोर आमचेर ओतयता. मोगाच्या भयणी भावांनो, दर दिसा देव आमकां आपले कुरपेन भरता. जिविताची जोर वेगवेगळे तरेन आमचेर ओतयता. जेजूक आमी उक्ती रावया. जेजूक उक्ती रावतले जाल्यार ताका आमी आमच्या जिवितान अणभवून आमचें जिवीत नवसरून गरज. तर मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना जिविताचे जोरी सोरशी वचून जिवीत नवसरूंक हे जोरीतलें उदक आमी पिवन जिवाळ मनशां आमी जावंक, जिवाळ क्रिस्तांवां आमी जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. उठून चलून वचूंक जिविताची जोरे सोरशी देवाचे कुरपेची आमकां गरज. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. पेकोवणेच्या संस्काराची गोडसाण पोरजेक दिवंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आमच्या देशान सगल्यांक आपापलो धर्म जियोंक मेकळेपण दिवंक मारयेचे मोजतीन तांकां मानाचो उजवाड मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं जाणां पिडेस्त आसात. तांच्या जिवितांतले कोश्ट मोगान सोसूंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायत्या जाणांक मिसाचो मोग ना. तांच्यांनी आपलें जिवीत नवसरूंक आनी जेजू जिविताचे जोरीशी परतून येवंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, वेगवेगळे पिडेंतली तूं आमकां पेकोवणी दिताय.
तुजे लागीं मागतल्यांक तूं रिकाम्या हातान केन्नाच धाडिनाय. आमची मागणी आयकून घे. आमी मागणें कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेसू तुका म्हज्या बाबा भयणानू, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. भोव दोयाळ बापा, आमच्या जिविताची दरेक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हारोवन संवसाराक ताणें शांती हाडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव कोत्तल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. आनी एकासितले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरविस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू जिविताची जोर आमच्या जिवितान आमी घेवंक, ताचे जोरीतले जिवे उदक आमी पिवंक, जिवाळ आमी जावंक, सोडयली मनशां आमी जावंक ताच्याच आदाराची गरज ह्या वेळार ताणें शिकयले मागणें सांगाती आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां ताचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ओ जेसू, जिविताची जोर हे जोरेसोर येतात, जिवे जोरीतलें उदक पियेतात, जिवीत जिवाळ करतात, जिवितान पेकोवणी अणभवतात ती आमी सगळीं सुभागी. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूच आमचो धीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या बाबा भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय. तुजी पेकोवणी दी, जिवे जोरीचें उदक तांचेर वतय आनी तुजे सासायेन बरी जावं. तुज्या बावार्थ्यांच्या जम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसुया. तुमकां पळोवन आमी खूब खुशा, कित्याक तुमी जावन आसात आमचे वडील, तुमी जावन आसात आमची मालगोडी आनी तुमचे वरवीं आमकां बाबार्थ मेळ्ळा. हे आमच्या इगोर्जेन बाबार्थ जिवो उरला. तुमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आनिकूय जायते सोयीक तुमकां आसतलेत. मातसो त्रास पडलो जाल्यारूय पुर्यान आमकां खात्री आहा जेजूच्या मोगा खातीर केदे व्हडले सॅक्रिफीस करून तुमी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक येतलींच म्हूण. गेल्ल्या आयतारा कलेक्शन जालें 2,900 रुपया आनी गेल्ल्या सुमारान 5,740 आनी 100 रुपया. नोवेनाची मांडा वोडेपोरी 6:30 आनी 7:30 वाजता सकाळीं आनी 5:30 वरांचेर तेज सुरू आनी उपरांत मीस आनी नियाळ ओ सेरमांव. हें सगळें फेसबूक, यूट्यूब आनी GCTV हाचेर लायव्ह टेलिकास्ट जाता. सगल्यांनी तातूंत ह्या नोवेनांत
वांटो घेवचो म्हूण आमचो आवंडो. जो तुमची गोच्ची खरेंच ओतरेकतात खंयच्या एका नोवेनांत वांटो घेवंक जाल्यार फाल्यां 11 ते 12 वरांचेर ऑफिसांत येवन मेळचे. खंयसर ताका सोयीक दिवंक जाता तें आमी बारीकसाणेन पळयतले. आमचे दिनवास आमच्या व्हॉलंटियर्सांक बरे भाशेन तुमकां येवकार दिवंक ती बारी वावुरलीत. आमची इगोज बंद आसलेली जाल्यारूय आमचे ऑफिस इगोजीचे उक्ते आसलेल्यान जायत्या जाणांनी इगोजेक आदार दिला. टॅलंट फेर्नांडीस 2050 रुपया, 500 रुपया. जुझे जोएल फेर्नांडीस 5000 रुपया. रेगन रॉड्रिगीज 10,000 रुपया. फिलोमेना आर्कांजो 3000 रुपया. साल्वाडोर डायस 2500 रुपया. क्लेवन मेलो 5000 रुपया. जोसुआ पेरेरा 10,000 रुपया. फिलू पेरेरा 5000 रुपया आनी एक बरो देखणार 3000 रुपया. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. 21 7:30 वाजता मारिया एल्सा बार्नेटो हे आमचे भयणीक पयल्या वर्साचे मोन्नाचे मीस. God is good all the time. All the time God is good. Jesus' power, super power. Satan's power, zero power. सगल्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायची रात आमी आवंडेता. उभी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. पेकोवणेचे जोरींतल्यान व्हांवता ती कुरपा घेवंक तुमकां धाडटा. मो जेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुताचें काळीज आमच्या पातकांनी विडलें. तातून मोगाची शिमेर नासलोली भांडारां दोयाळपणी आमकां तूं वांटाय. तर आमच्या भक्तीपणाचो मान तुका दिवन त्याच बरोबर फावो तें फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय.